लोकसभेचे वारे निमणे थांबले. उत्तर गोंयचो भाजपचो उमेदवार श्रीपाद नाईक जैतिवंत जाला. तांचे शतशः उपकार व्यक्त करता. ज्या हेतून तांणी जे सहकार्य दिले आणि आपलो जे केले मताच्या माध्यमातून जो आशीर्वाद दिलो तो आमी म्हाका दिसता केन्नाच विसरपाची ना. ही तशी कंटिन्युअस 6 फावट आसा आणि खंयच्याय मतदारसंघात कंटिन्युअस 6 फावट येवप हे 6 फावटी निवडून दिवप हे तांचेच काम आसा आणि तांणी दिल्लो आशीर्वाद हो श्री सावंत म्हणून ह्या मतदारसंघाचो विकास पर्यान गोंयाचो जो देशाचो विकास आहे आमी कटिबद्ध रावतले. 60 टप्प्यांनी जाल्ल्या वेंचणुकेचे 60 टप्प्यांनी मतमोजणी जाली. पळयात हो आंकडो. उत्तरेक भाजपचो उमेदवार श्रीपाद नाईकाक 2,53,812 मतां पडल्या. काँग्रेसीचे रमाकांत खलपाक 1,40,191 मतां पडल्यात. आरजीपीचे मनोज परबाक 45,060 मतां पडल्यात. जाल्यार 6,297 मतां नोटा पडल्यात. आता विधानसभा मतदारसंघाने मेळिल्ली लीड पळोवया. मांद्रे मतदारसंघात भाजपाक लीड. भाजपाक 13,768 मतां, काँग्रेसीक 9,636 मतां, आरजीक 2,465 मतां. पेडणाय भाजपाक लीड 14,216 मतां, काँग्रेसीक 6,269 मतां, जाल्यार आरजीक 3,924 मतां पडल्या. दिवचले मतदारसंघात भाजपाक 15,523 मतां पडून व्हडली लीड मेळ्ळी. काँग्रेसीक 5,794, जाल्यार आरजीपीक 1,953 मतां पडल्या. थिवे भाजपाक लीड 11,799 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 6,873, जाल्यार आरजीपीक 3,261 मतां पडल्या. शिवोले मतदारसंघात भाजपाक 10,927 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 8,296, जाल्यार आरजीपीक 3,585 मतां पडल्या. म्हापशें भाजपाक 12,330 मतां, जाल्यार काँग्रेसीक 8,117 मतां, आरजीपीक 1,015 मतां पडल्या. कळंगुटे भाजपाक 7,482 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 9,639, जाल्यार आरजीपीक 1,895 मतां पडल्या. हळदोणा मतदारसंघात काँग्रेसीक लीड मेळ्ळ्या. भाजपाक 9,552 मतां पडल्या, जाल्यार काँग्रेसीक 9,632 मतां पडल्या. आरजीपीक 1,472. साखळे मतदारसंघात भाजपाक 19,426 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 3,662 मतां पडल्या, जाल्यार आरजीपीक 942 मतां पडल्या. पर्ये मतदारसंघात भाजपाक 20,597 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 3,639 मतां, जाल्यार आरजीपीक 1,863 मतां पडल्या. वाळपय मतदारसंघात भाजपाक 18,606 मतां, काँग्रेसीक 5,601, जाल्यार आरजीपीक 2,392 मतां पडल्या. कुंभारजुवा भाजपाक 9,307, काँग्रेसीक 7,984, जाल्यार आरजीपीक 2,308 मतां पडल्या. प्रियोळ मतदारसंघात भाजपाक 15,308 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 4,041 मतां, जाल्यार आरजीपीक 4,781 मतां पडल्या. पणजी मतदारसंघात भाजपाक 8,108 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 6,057 मतां, जाल्यार आरजीपीक 722 मतां पडल्या. परवरे भाजपाक 12,613 मतां, काँग्रेसीक 6,918 मतां, जाल्यार आरजीपीक 834 मतां पडल्या. ताळगांव भाजपाक 10,810 मतां, काँग्रेसीक 9,274 मतां, आरजीपीक 1,481 मतां. सांत आंद्रे मतदारसंघात भाजपाक 5,599 मतां, काँग्रेसीक 4,675 मतां, जाल्यार आरजीपीक 3,433 मतां पडल्या. सांताक्रूज मतदारसंघात भाजपाक 8,472, काँग्रेसीक 10,688, जाल्यार आरजीपीक 1,969 मतां पडल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.